बिकॉज जे आम्ही सर्कमस्टन्सीस उलयले ती मागीर भाजी दूध आनी हाजी जावं रस्त्याची गार्बेजीची कामाची जावं गटार साफ करपाची जावं किंवा जे सारखे विमानान येतात आनी गोंयची मोगां पडटात तांची आसूं ही जी सगळी आमी परिस्थिती आडायली जर आमी पळयलें आनी आढावो घेतलो आमच्या हातांत कितें आसा Nothing. The law also does not permit us, no? Democracy. सो तूं कितें करप गोंयकारांनी कितें करप Democracy, बरं, किती करप democracy सांग बरं. doesn't allow us. एक म्हणजे हय. आता तू म्हणटलो सगळे आम्ही म्हणजे जर तर जे गजाली करतात हे शक्य आसा पण त्याच्या खातीर प्रामाणीक मनीस वेचून येवचो पडटलो प्रामाणीक मनीस हो रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचो जावचो पडटलो प्रामाणीक मेळना प्रामाणीक म्हणजे जो गोंयच्या जेका गोंय आयज राजकारणाचे आमचे बशी पयले विचारचे पडटा ना, तुगे No, प्रामाणीकपणाच्यो no, boundaries जेका- कितें जेका काय आपली गोंय आणि भारत देश या दोनाय बद्दल मोग पण असतो तो कसो येतलो? पूण आपल्या गोंयचे गोंयकारपण राखपाची जेची शुद्ध विचार असतो किशोर तोच हे आज करू शकता जर 2.5 लाख लोक दुसरो आसा हम्म. आणि वोटर आसा हय. गोंयकारांनी करप कितें आयच्या घडये किशोर, गोंयकारांनी बियरी घेवप आणि गव्हर्नमेंट जॉब सुद्धा गव्हर्नमेंट जॉब आणि पाकिटां दिता तांकां मतां मारप Kishore, what you are saying is we should get elected a person who is completely with Goan origin. येस पण ते जायत ना दिस इलेक्शन सी न्हू तेच जाला सो त्याच्या खातीर तू म्हटलं तशें बरोबर आमी जर It's very ना, difficult. फायनल प्रश्न सादो हा न्ही आमी खंयची गजाल न्ही भाशण ठोकप इजी बट ग्राउंड रियलिटी कितें आसा मांडवी ब्रिज जालो तातूंतले 90 न्ही 95% ज्या लोकांनी मांडवी ब्रिज बांदलो पळय ते गोंयच्या भायले जुवारी ब्रिज जाता तातूंतल्यान 95% की चड जे बांदता पळय आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ते गोंयच्या भायले तुगेलो तो हायवे ताचेर तुवें बरे सारकी तुगेली कव्हरेजय केल्या आवाजय काडला आनी अजून तो तुगेलो तो शिमीट कसलो तें कळना आमकां कळ्ळें तुका त्या शिमिटाची क्वॉलिटी पळयल्या बट ती क्वॉलिटी आनी ती शिमीट सुद्दां त्या वता भितर राबून काम करपी भायले अशी परिस्थिती भितर गोंयकारांनी करप कितें कारण भाशणां ठोकप इजी पण इव्हेंच्युअली एक गजाल आसा न्ही पण तूं आतां सिंपती म्हणनाका हांव वस्तुस्थिती म्हणटा सो करप कितें गोंयकारांनी एक मोठो प्रश्न गोंयकारां मुखार आसा आनी हांव आज एके फॅमिलीक मेळ्ळो सकाळी ती कॅनडाची तांकां गोंय सोडूनच गेले ती आयज तांकां आनी गोंयांत रावपाची इच्छा ना गोंय सोडून लोक वचपाक लागला ही एक संशोधनाचो विशय आसा की गोंयकारांनी आतां करप कितें काय म्हणून आनी ह्या प्रश्नाची जाप म्हाज्या कडेन ना कारण आमी ज्या विशयाचेर उलयता ते लोक सरकारी नोकरेन सुद्दां आतां रिक्रूट जावपाक लागला तुमी खंयचेय लिस्ट काडून पळय तुका त्या आडनांवाचे लोक म्हटले कारण तांकां जावन गेले न्ही 20-30 वर्सां तेंची पुर्वज बी केन्ना येयल्ले गोंयांत ते आतां सगळे सेटल जाल्या ते सरकारी नोकरीनय भरलेले आसात आनी हळू ते विधानसभेनूय पावतले आयज ना फाल्यां कारण जो कन्नड महासंघाचो अध्यक्ष कोण सिद्धण्णा मेट्टी म्हणून आसा त्याचा भाव आसा तो साळगांवचो सरपंच बी आशिल्लो गिरीश पिल्ले सरपंच आशिल्लो दिसता सरपंच निवडून येयला सांकवाळ कितलेशेच लोक असे निवडून येयल्यात आनी ते विधानसभेन पावतले आमी सगळ्यांनी पळोवपाचें आतां गोंयकारांनी म्हजो वेळ सारको सोंपला पण हांव एक क्विक सारकें अशें रॅपीड फायर घेता आय स्टार्ट विथ यू जॉय व्हेरी क्विक भायल्यान लोक येवन गोंयकारांचे जॉब व्हरता अशें दिसता काय ते येवन आपल्याक फावो तो जॉब करता ते आपल्याक फावो तो जॉब करता कळ्ळें ऑफकोर्स ते आपणाक त्यांच्या हितून ना म्हणून तांकां गोंयकारांचे पोट कोण म्हणना ना 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 गोंयकारांचे पोट गोंयकारूच मारता ते आपल्याक फावो ते तेंची पात्रता आसा म्हणून ते काम करतात तांकां आमी काम तुका येयना तरी आमी तांकां कामाक दवरता अशें केन्नाच जायना ताका काम येता तो प्रामाणीकपणे काम करता म्हणून तो काम करता आनी तो हक्कान पोट भरता पूण आमची काम करपाची कुवतूच सोंपल्या आमी गोंयकारांनी जर जागो जावं ना जाल्यार हे पॅनलां जी आसात पळय ही पॅनलां आतां पंचायतीसून म्युनिसिपालिटीक जातली विधानसभेक जातली लोकसभेक जातली गोंयकार हो मुंबईतलो मराठी माणूस म्हणटात पळय जी परिस्थिती जाल्या ती आज गोंयकाराची गोंयांत जाता हांव वेळ सारको सोंपला म्हाका दिसता तुमकां दिसतलें की हाजेर आनीक चर्चा जावची कांय प्रश्नांची उत्तरां सादी सोपी नासतात तसोच हो एक प्रश्न पण म्हाका दिसता एक सूत्र जें ह्या चर्चेंतल्यान म्हाका तरी जाणवता तें खूब सादें की गोंया भितर कोणी आयलो की गोंयच्या मोगांत कित्याक पडटा तर गोंयच्या संस्कृतायेक लागून सभ्यतेक लागून आमच्या हार्मोनीक लागून सलोख्याक लागून ताका हांगा रावचें अशें दिसता आपली फामील घेवन हांगा येवचें अशें दिसता आपलीं भुरगीं हांगा ल्हानाची व्हड जावचीं अशें दिसता सो जेन्ना तुका तें दिसता तेन्ना तुवें हांगा येतकीर तो गोंयकार ती संस्कृती आनी ती सभ्यता आपणावन हांगचो मनीस जावचो
भायलो उरचो न्ही इतलीच म्हाका दिसता आस्त आमी बाळगुपा शकतात. कारण कांय गजाली ज्यो वस्तुस्थिती आमी हांगा उलोवन दाखयली त्या वस्तुस्थितीच्या आधाराचेर जर पळयलें कांय गजाली आमकां आडावप शक्य ना. पूण एक गजाल शक्य आसा, ज्या गोंया खातीर तुमी हांगा येतात आनी जें गोंय आमी आमच्या फामिलींनी आमच्या पुर्वजांनी उबें केलां तें गोंय तशें दवरया, त्या गोंयची संस्कृती सभ्यता तशी दवरया आनी जर आमकां शक्य आसा जाल्यार ती आनीक रीच करया. हें जर म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान जो हांगा रावतात आनी जर मनार घेतलें जाल्यार ह्यो नाका आशिल्ल्यो राजकी प्रदेशाच्यो भाशेच्यो धर्माच्यो जातीच्यो कसल्योच वण्टी आमचे मदीं उबी रावपाक शकची नात. गोंय हो जर केंद्रबिंदू उरलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे खुबशे प्रश्न सुट्टले. मागीर कोणाक आपूण कन्नडिगा म्हणून सांगपाची गरज पडची ना आनी आमकां घडये आमी फक्त गोंयकार अशेंय सांगपाची गरज पडची ना. गोंय हो केंद्रबिंदू आसचो, तो राजकारणाचोय आसचो, समाजकारणाचोय आसचो. इतलेंच मागता आनी थांबता.